तो रिस्क फॅक्टर कितें म्हणजे बाबा हे फक्त डायबिटीज प्रत्येक डायबिटीज मनशाक आसा ताका हे डायबिटीक रेटिनोपॅथी जातली काय वा एका पर्टिक्युलर स्टेजीर जातली किंवा एका पर्टिक्युलर एजार जातली काय खंयच्या एका म्हणजे ताचें कशें कोरिलेशन कशें आसता. एक्झॅक्टली सारकें दोतोर. सो सगळ्यांक डायबिटीज आसा तांकां सगळ्यांकूच डायबिटीक रेटिनोपॅथी जातलें अशें न्हय. ओके, सो जिंकां फॉर एग्जाम्पल आय विल जस्ट टेल यू द रिजन्स जेन्ना रिस्क फॅक्टर्स जातून इनक्रीज जाता ऑफ यू डेव्हलपिंग डायबिटीक रेटिनोपॅथी इज आतां तुमची वय कितलें आसलें जेन्ना तुमकां डायबिटीज मेळ्ळें. आतां तुमकां डायबिटीज मेळिल्ले एट द एज ऑफ 35-40 years, सो हाय चान्सेस दॅट यू वील डेव्हलप डायबिटीक रेटिनोपॅथी एट अ अर्ली एज मीन्स sooner. Okay, so diabetic retinopathy, the age of the patient. Second is कितली वर्सां जाली पेशंटाक डायबिटीज आसा. 5 वर्सां जाली, 10 वर्सां जाली, 15 वर्सां जाली, 20 वर्सां जाली. सो जितली वर्सां वाडत आसता विथ यू हॅविंग डायबिटीज तितले रिस्क इनक्रीजीस, तितली चड क्षमता आसता की तुका डायबिटीक रेटिनोपॅथी जातली. देन युअर मेटाबॉलीक कंट्रोल, कितले तूं शुगर तुजी कंट्रोलान दवरता, तुजी फास्टींग कशी आसता, पोस्ट प्रायंडियल जेवन तुजी कितली शुगर आसता, HbA1c कितली आसता. सो शुगर कंट्रोल, तुजो डायबिटीक कंट्रोल कितलो आसा ताचेर डिपेंड आसतलें की तुका कितली पर्संटेजान डायबिटीक रेटिनोपॅथी रिस्क वील बी रिलेटेड टू यू. मागीर दुसरें म्हळ्यार तुमकां इन एडिशन टू हॅविंग डायबिटीज तुमकां दुसरेय कसले रोग आसा. फॉर एग्जाम्पल प्रेशराचे आसा तुमकां, मागीर किडनीचे त्रास आसा, मागीर समज ओबेसिटी इज वेट चड आसता पेशंटाचो. मागीर अनादर इम्पॉर्टंट वन इज हायपर कोलेस्ट्रॉलिमिया. आतां सगळ्यांकूच कोलेस्ट्रॉल वाडिल्ले मेळटा. Magir, another important one is that not a lot of people know is that pregnancy can also give rise to a diabetic retinopathy. This happens if the patient, a female patient already has been having diabetes and has now become pregnant, conceived. So pregnancy itself is a diabetic state. Tatun sugar already vadille asta. So when patient is already a diabetic and has now conceived, tanka high chances of developing diabetic retinopathy. So these are the set of patients who will develop diabetic retinopathy at a higher risk than your usual other diabetes patients.